आयच्या आधुनिक काळार मोबायलाची इतली सवय जाल्ली असतना जर तुमकां थोड्या वेळा खातीर लेगीत फोन कुशीक काडून दवरूंक सांगले जाल्यार तशें करप तुमकां जमतलें काय ना जमचें। मात रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिराच्या विद्यार्थ्यांनी मोबायला विना रावप शक्य आसा अशें दाखोवन दिलां। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट। कोरोना काळात तंत्रज्ञानाचो खूब आदार जालो। शिक्षणीक मळार तर ऑनलायन पद्दतीन अभ्यासक्रम पुराय करचे पडले। ह्या क्षेत्राचो जितलो बरो उपेग विद्यार्थ्यांनी केलो तितलोच वायट परिणाम तांच्या अभ्यासाचेर जावपाक लागला। अशा वेळार रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिराच्या शिक्षक वर्गान नवी संकल्पना लागू करपाचो विचार केलो। पळयात रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिराच्या प्राधिकरणान केल्लो हो प्रयोग। आयची भुरगीं मोबायलाक एडिक्ट जाल्यात आनी ह्या एडिक्शनाक लागून तांच्या शिक्षणाचेर परिणाम जाता, तांच्या एकाडेमीक परफॉर्मन्साचेर परिणाम जाता असो एक समज आसा आनी तो समज कांय प्रमाणात खरोय आसा। आमी आमच्या रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिरात ह्या संदर्भात एक प्रयोग केलो, एक संकल्पना भुरग्यांच्या मुखार दवरली आनी तातूंत आमकां यश मेळ्ळें। रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिराच्या पालक शिक्षक बसकेत ह्या प्रयोगाविशींचो निर्णय जालो। शिक्षकांच्या सुचोवणेक मान दिवन सुमार 15 विद्यार्थ्यांनी आपले मोबाईल फोन स्कुलाच्या लॉकरांत हाडून दवरले। ह्या सगळ्या प्रयोगांत विद्यार्थ्यांमदीं विश्वास जागोवन तांकां प्रोत्साहीत करपूय तितलेंच गरजेचें आशिल्लें। हालींच फर्स्ट एग्जाम ऑलरेडी जाल्या, ताजो रिजल्ट आनी सेकंड एग्जाम जी जावची आसा ताजी प्रेपरेशन्स हे सगळें उलोवपा खातीर आमी स्पेशल तेन्नाची पीटीए मिटींग आपयली आनी ह्याच मिटींगेक आमी भुरग्यां कडेन एक अपील केलें की तांणी तांचो पर्सनल मोबायल आसा तो जर जमता जाय जाल्यार स्कुलाच्या लॉकरान हाडून दवरचो। सरप्रायझिंगली जवळ जवळ 15 भुरग्यांनी मोबायल आमकां हाडून दिलो। पेरेंट तशेंच टिचर्सूय गोळा मारतात की भुरगीं आयकनात म्हणून, पूण आमी जो विश्वास भुरग्यांचेर दवरलो आनी जे तांकां आमी सांगलें समजायलें तातूंत उपरांत ते समजलें आनी 15 भुरग्यांनी मोबायल हाडून दिलो। म्हाका दिसता अशे तरेन सगळ्याच स्कुलांनी जावचें आनी अभ्यासाच्या वेळार आनी एग्जामीच्या वेळार तरी भुरग्यांनी मोबायल आपले सरेंडर करचे जाणे करून तांचे जे मार्क्स आसा ते बरे तांकां चड बरे मेळटले। रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिरान केल्लो हो प्रयोग यशस्वी जाल्लो आसा। देखून अशा तरेचो उपक्रम गोंयच्या हेर विद्यालयांनी लेगीत राबयलो जाल्यार विद्यार्थी बरे भशेन अभ्यास करपाक शकतले। आणि अशाच तरेचो हो जो प्रयोग आसा तो बाकीच्या भुरग्यांनी फॉलो करचो इन देअर ओन इंटरेस्ट आणि त्या खातीर तांकां पालकांनी आणि तांच्या शिक्षकांनी प्रवृत्त करचे, तांकां मोटिवेट करचे, तांकां रायटली कन्विन्स करचे अशें आमकां दिसता। आणि आमी भुरग्यांक सांगलां तांचे मोबायल पेपर जो निमाणो आसतलो 10वीचो त्या दिसाक तांकां आमी रिटर्न करतले अलॉंग विथ अ नायस गिफ्ट। सो हांव म्हणजे सगळ्या टिमीच्या वतीन आमच्या भुरग्यांची परबी दिताच, आमच्या भुरग्यांक तोखणाय करताच, पूण ताचे बरोबर गोंयभरच्या भुरग्यांनी अशे तरेचो संकल्प करचो, अशे तरेचो निर्धार करचो आनी मोबायलाक लागून जे आपलो मायंड अफेक्ट जाता आनी जाका लागून शिक्षणाचेर परिणाम जाता, परफॉर्मन्साचेर परिणाम जाता तो ना करून बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स करून दाखोवचो। म्हणजे सगळ्या आरकेडी टिमीच्या वतीन फक्त आमच्याच भुरग्यांनी सबंद गोंयभरच्या भुरग्यांक परीक्षे खातीर हांव बरें यश आवडयतां। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।